सगळ्यांक खबर आसा एंटायर गोवा इज एफेक्टेड बाय कोविड-19 आणि आमचेय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नो एक्सेप्शन. ते आमचे निवाडे आसून दी, वाडे आसून दी, चिखले आसून दी एफेक्ट जाल्ले आसा आणि हे मुर्मुगांव तालुका मॅक्सिमम एफेक्ट जाल्ले आसा. ताका लागून आयुष मिनिस्ट्रीन जे सगळे फॅमिली आहा तांकां आमचे जे पार्टी लोक आसा तेंचे थ्रू हे मेडिसीन वाटपाक केला आणि हे आर्सेनिक जे दिसात 3 दीस घेवपाचे दिसा एक पार्टी. इट बिल्ड्स अप द इम्युनिटी. हेका कांय औषध ना, सगळ्यांक खबर आसा. हे कोविड-19 अजूनय ना. वॅक्सीन इज ऑन द वे सगळे म्हणटा. आमकां जाय जाता तितले बेगीन येयल्ले. आता थोडी औषधां, थोडे ड्रग्स, रेमडेसिवीर इज वन ऑफ देम येयल्ली आसा. ट्रीटमेंट हॅज बिकम लिटल बेटर इवन इन आवर ओन हॉस्पिटल. एकदा आम्ही कोविडाचे उलयतना अशी थोडे लोकां मध्ये बातमी घालता एज इफ सरकार कांय करना. हांव म्हणपाक शकता खात्रीन गव्हर्मेंट लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत मॅक्सिमम जे एक सरकार करपाक शकता ते केल्ले आसा. हेल्थ फॅसिलिटीज हॅव कोलॅप्स्ड इवन इन द मोस्ट एडवान्स कंट्री लायक अमेरिका. आमी खंय आहा तरी आसतना आमी कोप अप केल्ले आसा विथ मिनिमम डेथ्स आनी कोमॉर्बिडिटी लागून दुसरे दुयेंस आसल्या कारणान एज फॅक्टरा लागून ते कॅटेगरीन मॅक्सिमम डेथ्स येयल्ले आसा. पूण ते रोखडे कनेक्शन कोविड-19 लायता. बट एक आसा, प्रत्येक जाणान केअर घेवपाक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग दवरपा जाय, सॅनिटायझेशन करपा जाय, मास्क घालपा जाय. आतां हे मास्क म्हळ्यार कितें रुपडे कशे आदी गोंयांत कार्निवालाकूच घालताले. आतां तो कार्निवाल कसो जाल्लो आहा. पूण आमी चतूर रावपा जाय. आमी केअर चड आनी चड घेवपा जाय गोंयच्या लोकांनी. सरकार कितें जाय तितलें करता. आतां इवन तुमी जाणा होम क्वॉरंटायन सुद्दां एलावड आसा. थोडे म्हणटा आमकां हॉस्पिटल वचपा नाका. ओन्ली आमी सिरियस जाल्यार सिमटम्स ते भाशेन भायर सरल्यारूच हॉस्पिटल वचपा जाय. अदरवायज दे आर बीइंग मॉनिटर्ड. तांकां एकटे सोडूना. आनी म्हाका दिसता जे प्रोटोकॉल गोंयान आसा, जे SOP आमी चेंज करीत गेला फॉर द बेटरमेंट सो दॅट पीपल गेट बेटर फॅसिलिटीज, हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय. कित्याक दीस इज नॉट समथींग वीच वॉज एक्सपेक्टेड न्ही. इट वॉज नॉट समथींग वे देर इज अ प्रिवियस स्टॅब्लिश प्रॅक्टीस आनी अशें उमकें करपा जाय. बट हांव एक सांगता, इट वील पीक परहॅप्स बाय एंड ऑफ जुलै. इट इज ऑलरेडी पीकिंग. आय प्रे टू गॉड दॅट द ग्राफ शूड फॉल डावन आनी केसीस शूड बी मिनिमम एंड 0. तेन्नाच आमकां रिलीफ मेळटलो. सर एक्सटेंड जातलें लॉकडावन मुर्मुगांव? See, there is no question of extension of lockdown. Lockdown serves two purposes. So people take it seriously. People come to know that this is a very serious issue. आमी कितले चतुर रावपा जाय. There is death staring at us if we don't take care. That is the first meaning. Second meaning is for it not to spread. आता सगळ्यांक खबर आसा मांगरांसून सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ले. पूण आमी लोकां एकदां कंट्रोल करपाक शकता. तुमी पळयलां इवन लॉकडावन आसतना कितली ट्रॅफिक. आतां हांव येतालो फूल ट्रॅफिक आहा. लोकूच तरी पालन करना. पुलीस म्हूण कितें करतले. आमी वयल्यान एप्रिशिएट करपा जाय आनी एप्रिशिएट करता द फ्रंटलायन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सीस, पुलीस, फायर ब्रिगेड, ऑल दी अदर social workers, whether even our people working, government servants who are working, that they are putting their life at risk. तेही लास्ट आमचे भाशेन मनीस तेही लायफ रिस्का घालता आनी काम करता. लोकांनी तेही एप्रिशिएट करपा जाय. बियॉन्ड घरा बसले म्हूण जायना. आमी जरूर केअर घेवन आमी मुवमेंट करपा जाय. वी वील इन द लॉंग टर्म. कित्याक आतां तुवें म्हणलें लॉकडावन एक्सटेंड जातलें काय ना. In the long term, we have to live with COVID. Just like common cold, this is going to be a virus which we will have to live with. म्हणून आयुष मिनिस्ट्री 5,000 फॅमिलीज औषध दिवपाक आतां हे फंक्शन दवरलेले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तेजे आदी आमी थोडी होमिओपॅथीक मेडिसीन वाटली, मास्क वाटले आनी सॅनिटायझेशन कोणाक जाता बरें कोणाक फावना तांकां दिलां. हे भाशेन आमी
जाता तितले केल्ले आसा. Sir, आता Mormugao is the worst hit taluka and probably got the highest number of cases of COVID. You have opened industrial COVID centers. Do you think we require another COVID center or anything is in the plan for having another setup? Because most of the times we hear that the MPT beds are full. So you See, precisely because of that, just 2 days ago, I requested Mr. Admiral Nagpal, who is the chairman and managing director of Goa Shipyard. He was kind enough to give one of his air-conditioned shed, Unit 4. Though we are not going to use the air conditioning because it will promote the virus. पूण तेणें दिलें बरे भाशेन स्वच्छ म्हणजे लिंप थिंगा 50-60 बेड्स येतले. वेर्नाय आनी एक इंडस्ट्रीन आमकां दिले, थिंगाय अबाउट 50-60 बेड्स येतले. हे भाशेन प्रत्येक जाण आपल्या कडेन कितें जाता तें करता. हो काळ असलो येयल्लो आसा, आमी एकामुखाचेर चड चिंतपा जाय, एकामुखा पावपा जाय आनी तेन्नाच आमी कोवीड डिफीट करपाक शकता. But will we have another COVID center for people? This was industrial, not for people. Every proposal is on the table. Every day, literally, the Honorable Chief Minister, Health Minister, the committee that has been formed examines all these things on input from people like us who are in the field. And if required, we will do it.